respected dignitaries, honored guests, faculty members, directors of Matoshri Padmini Educational Society, dear students, ladies and gentlemen, welcome to a day dedicated to health, wellness, and positivity. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Ayurveda Multi-Speciality Camp, organized by Government of Goa, bringing the timeless wisdom of Ayurveda closer to the every individual. Ayurveda is one of the world's oldest healing system, has its roots in India dating back over 5,000 years. It is not just about treatment, it is about lifestyle, balance, prevention, and harmony between body, mind, and nature. And today, this initiative becomes even more meaningful as it aligns with the vision of preventive healthcare promoted through the initiative of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, that is checked by Dotar, motivating every citizen to prioritize regular health checkups. And yes, today marks a special personal occasion to our respected Chief Minister, as it is a great day and it is a birthday of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Let's begin this wonderful program with energy, positivity, and purpose. To mark this day, we begin with traditional Aarti or auction ceremony, invoking blessings for good health and long life to our Honorable Chief Minister. I request the students to kindly come forward for Aarti or auction ceremony. सर्वदा मुदं प्रान्तयामहे भवचतायुषी ईश्वरः सदा प्रान्तरक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय जीवनन्दव भवतु सार्थकं जीवनन्दव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकम्. To set the tone for today's program, may I invite respected chairman of Matoshri Padmini Educational Society, Shri Pandurang Kuttikar sir, to deliver welcome address. Sir, please. नमस्कार. पद्मिनी मातोश्री शिक्षण संकुलान आयज आमचे गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या वाडदिवसाच्या निमतान आयज हो आयुर्वेदा कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन दोतोराक वाडदिवसाच्यो कोटी कोटी शुभेच्छा दिता आनी येणाऱ्या काळान गोंय राज्याचें एक स्वप्न आसा, स्वयंपूर्ण गोवा आनी विकसीत गोवा हें स्वप्न साकार देवान करचें म्हणून. आयज त्याच प्रमाणे गोंय राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हे व्यासपीठार त्यांचें हांव स्वागत करता. त्याच प्रमाणे खूब गरमी येता, हांव सगळ्यांची नांवां घेयना. सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स, बाकी सगळे डिग्नेटरीज, फुडल्यान बसले सगळे डिग्नेटरीज, स्टुडंट्स, आमचो टिचींग फॅकल्टीज, नॉन टिचींग स्टाफ, स्टुडंट्स, प्रेस आनी दोतोराचे सगळे हितचिंतक हांगा उपस्थित सगळ्यांचे स्वागत करता आनी परत एकदा दोतोराक लाख लाख शुभेच्छा दिता. जय हिंद, जय गोमंतक. Thank you for those inspiring words, sir. They say nature is the best healer. Vriksho rakshati rakshitaha. If we protect the nature, nature protects us. And Ayurveda strongly believes in this connection. I now request our faculty members to present a sapling
to all the dignitaries present on the dais. First, I request Dr. Gauri Alurkar, in charge, Goa College of Physiotherapy, to present plant sapling and welcome our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. मोहन जोशी असोसिएट डीन ऑफ अय्या वरती बोलवताना I request Dr. Mohan Joshi, Associate Dean of All India Institute of Ayurveda, to please come on the dais. Now I request Dr. Tharima K.L., in charge, Goa College of Naturopathy and Yogic Science, to present plant sapling and welcome our Honorable Health Minister of Goa, Shri Vishwajit Rane. I request Ms. Aditi Sawant Desai, Principal, Sai Nursing Institute, to present plant sapling and welcome Deputy Director, Directorate of Health Services, Dr. Meenal Joshi. I request Ms. Aditi Sawant Desai to present plant sapling and welcome Dr. Medha Sarkar, Chief Medical Officer, Ophthalmic Cell, Directorate of Health Services, who is present here on behalf of Director DHS. I request Madam Aditi to present plant sapling to Dean All India Institute of Ayurveda, Dr. Sujata Kadam. I request Mrs. Kanchan Naik to present plant sapling and welcome President, Goa Council of Ayurveda and other allied health systems of medicine, Dr. Sneha Bhagwat. I request Kanchan ma'am to present plant sapling and welcome Vice President, Goa Council of Ayurveda and other allied health systems of medicine, Dr. Dharmendra Prabhudesai. Not there, okay. Now I request Mrs. Aishwarya Parab Naik, in charge, Padmini College of Pharmacy, to present plant sapling to Principal, Gomantak Ayurved College, Dr. Nilesh Korde. Please give a big round of applause. I request Ms. Aishwarya Parab Naik to present plant sapling to President, Goa Ayurvedic Medical Association, Dr. Nitin Mandrekar. I request Ms. Manuja Parab, in charge, Bharat Academy, to present plant sapling and welcome President, Ayurveda Vyaspit, Goa Pradesh, Dr. Mithun Bonre. Ms. Manuja Parab to present plant sapling and welcome Chairman, Matoshri Padmini Educational Society, Shri Pandurang Kuttika sir. I request Dr. Jyoti Sawant, in charge, Goa Institute of Skill Training, to present plant sapling and welcome Manager, Matoshri Padmini Educational Society, Shri Santosh Malik. Now I request Dr. Siddhananda Kulkarni, Assistant Professor, Goa College of Naturopathy and Yogic Science, to present plant sapling and welcome Health Officer, CHC Sakri, Dr. Atul Pai Bir. I request Dr. Siddhanand to present plant sapling and welcome Nodal Officer, National Ayush Mission, Dr. Mahesh Verlekar. I request Dr. Tharima to present plant sapling and welcome Shri Vallabh Sarkar sir.
I request Dr. Tharima to present plant sapling and welcome Dr. Mohan Joshi, Associate Dean, All India Institute of Ayurveda. I request Dr. Tharima to present plant sapling to Sarpanch of Harwale Panchayat. I request Madam to present plant sapling to local councillor Mr. Yashwant Madkar. I request Madam to present plant sapling and welcome Dr. Sushant Raikar. Let's give a big round of applause to all the dignitaries present on the days and off the days. Before we move ahead, let us connect spiritually with the roots of Ayurveda. Lord Dhanvantari, the divine physician, symbolizes healing and well-being. We will now begin the Dhanvantari Pujan along with the sacred chanting of Dhanvantari Stavan. I request Tamaso Ma Jyotirgamaya. Lead me from darkness to light, from darkness to light, from illness to wellness. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. May this light guide us towards better health and awareness. Now I request all the respected dignitaries to begin with Dhanvantari Pujan. शङ्खं चक्रं जलौका चारुदो सूक्ष्मस्वच्छान्दिरुद्ध्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलम्. Big change begins with small actions. I now request Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane to kindly water the sacred Tulsi plant, symbolizing it's time for the most energetic segment, the voices of our students. We will now have short speeches from the students of our institute. I first invite Ms. Denia Gonsalves, student of Sai Nursing Institute, to deliver her speech.
Good morning, everyone. I am Dania Gonsalves, a first-year BSc nursing student from Sai Nursing Institute. Respected dignitaries on and off the dais, teaching and non-teaching staff, and you, my dear friends. Today we are gathered here to celebrate the birthday of our respected and honored Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, a leader whose vision is etched deep within the soil of our beautiful state, and a leader who has dedicated his entire life to education and serving to the community and to the future of Goa. Dr. Sawant's journey is truly inspirational as he began as an Ayurveda practitioner. This serves as a proof in his vision in building a leader in all the fields. Dr. Sawant has also transformed the educational landscape of Goa by introducing the National Education Policy, that is the NEP 2020, and coding and robotics schemes. Sir introduced many programs aimed at development of the students and also made sure that the students are not just the future job seekers, but the future job creators. One cannot speak of Sir's commitment and contribution to education without talking about his personal mission towards empowering the students through Sai Group of institutions. In 1993, Sir developed the Sai Sports and Cultural Association, which was later named as Sai Lifecare NGO, and the Sai Nursing Institute in 2014, which includes the Matoshri Padmini Educational Society and GIST. His commitment to this institution at the grassroots level, which has now developed into an educational hub. It reveals a man who knows that education and healthcare are the pillars of a strong society. By founding these institutions, he did not just build buildings, but he built dreams of thousands of students, including those belonging to the rural communities, and also ensuring that they are a part of the healthcare system. Sir often views himself as the Pratham Sevak of Goa. From the classrooms of the primary school to the hall of Sai Nursing Institute, his footprints carry progress and compassion. Sir, as we celebrate your birthday today, we don't just wish you good health and happiness and a long life, but we also want to thank you for working tirelessly towards building a Swayam Goa. May your vision light the future of our students and also continue to inspire us all. I extend my heartfelt birthday wishes to you, sir, of good health and happiness and continued success. Thank you. Thank you very much. I request Mr. Arjun Parab, Director, Matoshri Padmini Educational Society, to please come on the dais. Now I request Mr. Suraj Naik, student of Sai Paramedical Institute, to deliver his speech. हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक मान्यवरांक टिचर्स आनी स्टुडंट्सांक म्हजो नमस्कार. आयज आमच्या लाडक्या सीएमाचो वाडदीस, तांकां वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सर, म्हाजें नांव सूरज नायक, DMLT स्टुडंट, साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट. म्हाज्या मनांतली दोन उतरां उलोवच्या पयलीं म्हाका एक स्कॉलरान म्हणिल्ल्यो दोन लायनी याद येता. यू डोंट हॅव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हॅव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. आनी आमकां दिसता, खूब खुशी भागता की आमचे ते ग्रेट मनीस म्हळ्यार आमचे सीएम. कित्याक त्यांच्या दूरदृश्टींसून ही जी संकल्पना साधली आनी हांगा ज्यो स्कील बेस्ड इन्स्टिट्यूट सुरू जाल्यो, तातूंत ह्या वाठारांतलेच न्हय तर गोंयच्या सगळ्या वाठारांतले पेडण्यासून काणकोणा पर्यंतचे स्टुडंट हांगा येवन आपलें शिक्षण घेतात आनी तांकां फुडें तांकां जाय तसो वेवसाय करपाक, नोकरी करपाक आनी नोकरी करूनय ते आयज व्हडल्या जाग्याचेर आसात. सो ह्या तुमच्या दूरदृश्टी खातीर आमकां खूब खूब तुमकां शुभेच्छा दिवंक शकता आनी तुमचो आशिर्वाद असो सदीत आमकां मेळो. सर, आमकां जेन्ना आमी व्हायट कोट घालून वयता, लॅब कोट घालून वयता, तेन्ना एक प्रावड फिलींग येता की आमी खंय तरी आतां तयार जाल्या लोकांची सेवा करपाक, आनी हें सगळें साध्य जालें तुमच्या मार्गदर्शना खाला. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दीट. देव तुमकां बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. Thank you so much, Suraj Naik. That was insightful words. Now I request Ms. Khushi Singh, student of Goa College of Physiotherapy, to deliver her speech. A very good afternoon, everyone. I extend my heartfelt greetings to all the dignitaries present on the dais and the guests that have joined us here from all across the state and all across the countries. It is a privilege for me to speak a few words on this occasion and wish CM Sir a very happy birthday. Wishing you a very happy birthday, sir. He is a leader whose vision has touched the life of many students, including mine.
I am Khushi Singh, a second-year student of Bachelor of Physiotherapy at Goa College of Physiotherapy, an institution that is constantly supported and guided by CM Sir himself. We all know CM Sir and his work that he has done as the Chief Minister of Goa since 2019, his dedication towards working for the people of Goa and the Goans. But as a student, I see beyond. I see how Sir strongly understands and values the importance of a good education system as he himself comes from a strong academic background. A few years ago, there was a trend in Goa for the students to leave their hometowns just to pursue good quality education. But Sir made it possible for all of us to stay right here in our hometowns and get access to good quality of education and job opportunities. It is now because of Sir possible for us to get a good and successful career while living in our homes with our loved ones. As a physiotherapy student, I feel deeply inspired by Sir because Sir himself comes from a medical professional background. It gives us a sense of realization that apart from being medical professionals, we can also work for the society on the larger scale. On this occasion, I would like to express my gratitude towards Sir for working for the development of Goa and for the development of the healthcare system and the education system of Goa. Thank you, Sir, for constantly believing in us. As it is truly said that when a leader begins to believe in the students, students believe in themselves more. On this occasion, I once again, on behalf of myself and all my fellow students, wish you, Sir, a good health and continued success in serving the people of Goa. Thank you very much, Sir. Once again, happy birthday. That was fantastic. Now I call upon Ms. Himaja Hegde Desai, student of Goa College of Naturopathy and Yogic Science. नमस्कार सगळ्यांक बरो दीस आवडेता आयच्या ह्या विशेष कार्यावळीक सुरवात करपाक तुमकां सगळ्यांक हांगा येवकार दिवपाक म्हाका खूब खोस भोगता ताच्या परसूय ह्या 2 मंगल सुवाळ्याचे आमी साक्षी थारतात तांचे विशीं सांगपाक चड आनंद जाता एक म्हळ्यार स्वता गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांचे हजेरीत आज आमच्या महाविद्यालयात मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदीक हेल्थ कॅम्प हॅशटॅग चॅक्ड बाय दोतोर 2.0 सिरीज ह्या गोंयभर चालीक लागपाच्या आरोग्य शिबीर शृंखलेचें उक्तावण जाता पूण तेच बरोबर आमच्या ह्या लोकप्रिय आनी दृश्ट्या लोकनायकाचो वाडदीस मनोवपाचो सुयेग ह्या निमतान आमकां लाभला हांगा मुजरत सांगूंक जाय की भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांचे दूरदृश्टीक लागून आनी तांच्या सक्षम नेतृत्वा खाला ग्लोबल वेलनेस मॅपचेर गोंय आपले खातीर हक्काची सुवात तयार करता तशेंच स्वतंत्र आयुश मंत्रालय आसपी पयल्या वयल्या राज्यां मदीं गोंय राज्याचो आस्पाव जाता ही अभिमानाची गजाल आनी त्या भायर तांच्याच उद्धान थावेस आनी दिश्टाव्याचें फळ म्हूण मातोश्री पद्मिनी एज्युकेशन सोसायटीच्या पालवा खाला उबारिल्ल्या साबार वेजकी शिक्षणीक संस्थांनी आज आमचे सारके शेकड्यांनी विद्यार्थी उच्च दर्जाचें शिक्षण घेवंक पावल्यात ते वरवीं आयचे युवा संवसारीक फुडाराक आमचे मदीं आमच्या खातीर स्वताचे समान मेळोवपाक आनी समाजाची संपूर्ण उदरगत सादपाक सक्षम जायत आसा हाची प्रतिकात्मक गवाय म्हणल्यार हो मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदीक हेल्थ कॅम्प जो आमचें महाविद्यालय घडोवन हाडटा हे सुवेदे वरवीं फक्त संस्थेचोच नांव लोकीक फांकतलो अशें न्हय जाल्यार पंचकोशींतल्या लोकांक सोंपेपणी आपल्याच वाठारांत गरजेच्यो वैजकी चिकित्सा जावं सल्लो मसलती मेळूंक पावतल्यो आमकां खबर आसा आमचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक आपलो जल्मदीस व्हडल्या दबाज्यान मनोवपाक आवडना आमी तसो व्हडलो दबाजो आखूंक ना आमी फक्त एक निकटो केक हाडला आनी आमी तांकां मागता की माचयेर तांणी सगळ्यांच्या खातीर आमच्या खातीर केक कापचो
Let's all extend our warm wishes for his good health and continued service. दोतोर तुमकां वाडदिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. तुमकां दीर्घायुष्य लाभचें हीच देवा कडेन मागणी करता. Now, to guide us further in the journey of public health, I invite our visionary and dynamic Honorable Health Minister of Goa, Shri Vishwajit Rane sir, to address the gathering. नमस्कार. आयच्या या सुंदरसो दीस आणि या सुंदरशा कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आमचे नेतृत्व गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी. आयज त्यांचो वाडदीस. पयलीं हांव तांकां वाडदिसा निमित्तान तांकां शुभेच्छा, बऱ्यापैकी आरोग्य, बऱ्यापैकी नेतृत्व हे गोंयाक सदैव लाभचें. तुमचे अंडर आमकां संदी गावची की बऱ्यापैकी काम करपाक आनी गोंय राज्यान सेवा करपाक आमकां आनी फुडें संदी बऱ्यापैकी गावची. आयज खरेंच हांव आयिल्लो कॅम्पा खातीर. पयर मुख्यमंत्री कडेन आमची चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्री सदैव आयज फक्त पब्लीक हेल्थाचेर न्हू, पूण आयज उलोवंक गेल्यार आनी ह्या विशयाचेर उलोवंक गेल्यार आयज ज्या तरेचें नेतृत्व गोंय राज्यान लाभलेलें आसा आनी पयलींच्यान जे इतले वर्सां आमी पळयलें की फोकस ऑन आयुर्वेदा, काय आयुर्वेदीक रिलेटेड वेगवेगळे स्ट्रिम्स जे आसा जेका एक वेगळे तरेन एक दिशा दिवपाची आशिल्ली. म्हाका दिसता की आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान ती दिशा गावल्ली आसा. आयज हांगाच ह्या इन्स्टिट्यूटार आयल्यार हांव मुद्दम सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंताक की बरें लागलें की ह्या तरेच्या आमच्या परिसरान एक सुंदर अशी वास्तू तुमी उबी केल्ली आसा. आतांच मुख्यमंत्री म्हणटाले की हांगा फिजिओथेरपी पासून तरेतरेचे स्पेशालिटीचे ते वेगळे सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स हांगा उबे करपाचो त्यांचो प्रयत्न. पूण एक सांगूंक सोदता हांव ते तुमी खंय आयज मेटा तुमी गुगल करात, मेटाचो मदत घेयात, काय आनी कसलेय एआयचो मदत घेवन आनी कसलेय मदत तुमी घेतल्यार तुमी सगळे कडेन पळयतले की आयज एक बॅलन्स स्टायल ऑफ लिव्हिंग म्हटल्यार आनी प्रिव्हेंटीव हेल्थ कॅराचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. आमच्या जिवनान एक बऱ्यापैकी आमी फुडें वचपाक जाय. तर हे आयुर्वेदा रिलेटेड आनी ते सगळे स्ट्रिम्स हेंचो एक वेगळ्या तरेचो उपयोग फक्त गोंय राज्यान न्हू पूण आमच्या देशान आनी आयज देशा भायर बी तेजो उपयोग केलो वयता. आयज तुमकां खरें दिसचें ना पेन मॅनेजमेंटान होमिओपॅथीचे खुबशे लोक उल्लेख करता. आयज डिटॉक्सा खातीर आमी म्हणटा फक्त वेगळो स्ट्रीम न्हू पूण आमी आयज वेगळ्या तरेचे आयुर्वेदीक मेथडॉलॉजीचो आमी उपयोग करता. आनी म्हाका दिसता की आयज जे मुख्यमंत्रीन डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन वेगळे तरेचे एक दिशा घेतलेली आसा आनी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे आमकां बी दाखयल्लें आसा की कितें आमी करूं शकता.
आतांच हांव आयकतालो की तुमचे स्टुडंट्स कॉलेजीचे इतले सुंदर ते उलयतात आनी आपल्या मनान जें कितें आसा ते एक बऱ्या रितीन ते उलोवपाक तुमकां वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दिताच ते तुमचे बद्दल एक भावना वेगळी आहा पूण एक वेगळ्या तरेचे एक नवे जनरेशनाचे आमचे डॉक्टर्स काय फिजिओथेरपिस्ट काय वेगवेगळे कोर्सान आसलेले भुरगे आयज जे वयर सरूंक पळयतात एक सुंदर अशें वातावरण आनी एक वेगळे तरेचें एनवायरमेंट तुमकां यश गावल्लें आसा हांगा स्थापन करपाक आनी आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटाचे डायरेक्टर बी हांगा आसात आयज आमी पळयतात की सगळे तरेन गोंय राज्यान गेले 7-8 वर्सान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीन एक वेगळ्या तरेचे कायापलट केल्लो आसा म्हाका बी संदी गावली गेले 7-8 वर्सां तेंचे अंडर काम करपाक एक आरोग्य मंत्री म्हणून काम करपाक आनी वेगळे तरेचे तेंचे दृश्टिकोन समजून घेवन आयज फुडाऱ्याक कितें जातलें गोंय राज्यान पयलीं आमी म्हणटाले की ANM आसूं काय वेगवेगळे कोर्सीस आसूं काय आयुर्वेदीक रिलेटेड कोर्सीस आसूं काय फिजिओथेरपीचे आमचे डॉक्टर्स जे हांगा तयार जाता काय फिजिओथेरपिस्ट जे तयार जाता आयज मुख्यमंत्रीच्या मनान एक वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन आहा की आमी ह्या फिजिओथेरपिस्ट फक्त फिजिओथेरपीचो कोर्स न्हू पूण फिजिओथेरपीच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज करून ह्या राज्यान वेगळे तरेन ते तयार करपाचो प्रयत्न तेंचे चालू आसा म्हणजे शिक्षण घेतले उपरांत तुमकां एक अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट आनी ते कशें आमी वापरूं शकता म्हणून हांव सदां म्हणटा हांव मुख्यमंत्री कडेन बी खूब चर्चा केल्ली आसा की स्टेट कॅर्सचो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ते फुडें व्हरतले आनी गांवांनी आमी एक्सेसिबल हेल्थ कॅर जे तेंचे मनान आहा आयज गोंयाभर तेंचे वाडदीस निमित्तान आमी सुरू करपाक आमकां संदी गावली की सगळे कडेन एक मल्टी स्पेशालिटी वीथ आयुर्वेदा हेल्थ कॅम्प्स आयज गोंयाभर आयज चालू जाल्ले आसा आनी हे कॅम्प्स फक्त आयजचो दीस न्हू हे कॅम्प्स सस्टेन्ड कॅम्प्स वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न तेंचो आसतलो आयज इवन कॅन्सराचें दुयेंस पळयल्यार आयज म्हाजी आई स्वता कॅन्सराची पेशंट आहा आयज तिका बी वेगळे तरेचे एक मल्टी आमी हे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल आमी फॉलो करता सगळे ॲलोपॅथीचेरूच उरना ते पेन मॅनेजमेंटा खातीर आनी वेगळे तरेचो जो त्रास जाता ते इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता आनी म्हणूनच स्वताच्या जिवनान जो पर्यंत त्या तरेचे आमच्या जिवनान त्या तरेचे खरे एक्सपिरियन्सीस येना तर आमकां तें म्हत्व त्या सायन्सीचें कळना आयज पयलीं लोक म्हणटाले मुख्यमंत्री कित्याक म्हणटा की फक्त आयुर्वेदा जाय कित्याक म्हणटा की नॅचरोपॅथी जाय कित्याक म्हणटा की ह्याच तरेचे गोश्टी जाय पूण खऱ्या अर्थान पळोवंक गेल्यार हे बाकीच्या राज्यान ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ले आसा आनी आमी बी मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी म्हाका पेपर दिल्ले आसा आनी सांगलेले आसा की बेगिना बेगीन हे इंटिग्रेटेड स्पेशालिटीचे एक उपयोग वेगळे तरेचे सिस्टम आयज गोंय राज्याचे प्रत्येक हॉस्पिटलान तेजो उपयोग केलो वयतलो आनी खूब खुशीत आसा की तेंचे नेतृत्व सकयल इतल्या वर्सां गावली आमकां काम करपाक म्हाका खात्री आहा की परत एकदां ते सरकार घडोवन हाडटले सरकार कोणा खातीर सरकार फक्त ह्या परिसराचे भुरग्यांक न्हू पूण गोंयाभरचे भुरगे आतांच उल्लेख केले गेले की गोंयाभरचे भुरगे आनी ते म्हाका म्हणटाले मुद्दम कित्याक तांकां खबर आहा की हांव 70 म्हटल्यार हांव भरपूर पॅशनेट जाता आनी मुद्दम तेणी मुख्यमंत्रीन सांगले की पयले 3 बॅचीस साई इन्स्टिट्यूटाचे ते 70चे पूर्णपणे 70चे ते बॅचीस आशिल्ले आनी एकदम बरी गोश्ट आनी आमचे सगळे परिसराचे भुरग्यांक तेजो फायदो जाता आनी हांगा येवन पळोवंक गेल्यार कमी पॉलिटिशियन तुमकां गावतले की आपल्या स्वताच्या पयशान आपले एक वेगळे तरेचे एज्युकेशनाची संस्था आनी एक सस्टेन्ड एफर्ट करून ते इन्स्टिट्यूट फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसता आयज म्हाका एक अभिमान आहा की हांव तेंचे नेतृत्व सकयल मंत्री म्हणून काम करता म्हणून हांवें मुख्यमंत्री हांव हांगाच आशिल्लो सांखळी आयज म्हाका संदी गावली पयली संदी गावली तांकां विश करपाक आनी त्याच बरोबर एक देवा कडेन मागता हांव की एक बऱ्यापैकी हांवें ते धन्वंतरी देवान खूब तेंचो विश्वास आसता ते खंयचेय कार्यक्रम ते प्रार्थना म्हटल्या शिवाय आरोग्य रिलेटेड आसूं काय खंय तेंचो वेगळो तरेचो विश्वास आसता आनी तो विश्वास फक्त प्रार्थना माध्यमांतल्यान न्हू पूण कितें तरी बरें जावचें लोकां खातीर लोकांच्या जिवनान कितें तरी बरें एक जीवन फुडें व्हरपाक कितें कितें करपाक जाय तें तेंचे माध्यमांतल्यान तेंचे भाशणाच्या माध्यमांतल्यान केन्ना केन्ना आमकां आयकूंक येता आयज तुमी स्टुडंट्स जे हांगा आसा टिचर्स जे हांगा आसा आनी तुमचे इन्स्टिट्यूटाचे सगळे मॅनेजमेंटाचो स्टाफ प्रिंसिपल तुमी भाग्यवान आहा की तुमकां ह्या तरेचो मुख्यमंत्री गावलो ह्या तरेचो नेतृत्व गावलो ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूट फुडें व्हरपाक आनी हांव तुमकां सांगूं शकता की मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी प्लॅन केल्लें आसा की हे इन्स्टिट्यूट कशें वयर व्हरपाचें आनी कशें बऱ्या पैकी तें चलोवपाचें आनी कशें सस्टेन्ड एफर्ट
घालून पयलीं हांव जाणा की ते साई नर्सिंगान एक ल्हान प्रमाणात चालू करून आयज ही इमारत हांगा उबी जाल्ली आसा. तेजे कुशीक आतां फिजिओथेरपीचे जाता आनी म्हाका खबर ना तेंच्या मनान आनी कितें कितें आहा ते वेगवेगळे ते इन्स्टिट्यूट्स तयार करून एक बरो पैकी एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स हांगा उबें करपाचो तेंचो प्रयत्न आहा. आनी म्हाका खात्री आहा की गोंयचे जनतेक खऱ्या अर्थान कळटलें की बाबा ह्या कॅम्पाचो उपयोग कसो जातलो. आनी आयज हांव मागता देवा कडेन की देवानी तांकां बरे पैकी आरोग्य. भाशण आमी लांबू शकता पूण आयज तेंचें भाशण आयकपाक तुमी सगळे बसल्या. आयज देवानी तांकां बरे पैकी एक विजन दिवचें. विजन आसाच पूण बरे पैकी एक लांब दृश्टिकोन वेगळ्या तरेचो आसचो आनी बरे पैकी आरोग्य. आनी आरोग्य ह्या तरेचें आसपाक जाय की आमकां तेंचें नेतृत्व आनी खूब वर्सां आमकां तेजी संदी गावची तेंचे अंडर काम करपाक आनी बरे पैकी लोकांची सेवा करपाक म्हूण आमी फुडें सरल्या. हांव एक सांगूंक सोदता सगळ्या लोकांक आनी आमचे मिडियाचे भाव की काम करपाक आनी घोशणा दिवपाक सोंपें आसता. इम्प्लिमेंटेशनाचे मार्गार व्हरपाक आयज गोवा पळयात पयलीं 10 वर्सां पयलींची गोवा कितें आशिल्ली आनी आयजचे गोंय राज्यान कितें परिवर्तन जाल्लें आसा. आनी खऱ्या अर्थान तें बरे पैकी परिवर्तन जाल्लें आसा. बरे पैकी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून सगळे दृश्टिकोनान शिक्षणाची सोय आनी ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूट्स उबे जाल्ले. आनी हांव मागता देवा कडेन की मुख्यमंत्रीचें जें विजन आहा तेंचे मनान जें कितें आसा तें बरे पैकी तें फुडें व्हरचें आनी आमकां बी संदी गावची तेंचे अंडर काम करून आमच्या लोकांचें गोंयची जनतेचें कितें बरें करपाक. हांव आयज आमचे पूर्ण परिवार म्हजे आई वडील जे हांगाच आसता तेंचे बी तुमकां आयज तुमच्या वाडदिसाचेर शुभेच्छा. म्हाज्या आईन सकाळ फुडें ती बसता आनी रातचे न्हिदपाचे पयलीं पयलो लास्ट फोन कॉल म्हणटा ते तुजे आवाज आयकपाक जाय. आयज पयलो म्हाका उठयलें तेणी आनी सांगलें की तूं आयज मुख्यमंत्रीक मेळपाचो आसा जाल्यार म्हाजे गूड विशीज मुख्यमंत्रीक दी, ताका आशिर्वाद दी आनी बऱ्या पैकी तेजें जीवन फुडें वयचें. आनी हे संघर्श जो आसता तुमकां सगळ्यांक सांगता हे संघर्श जे आसता राजकारणाचे हे सोंपें नासता आनी ह्या संघर्शांतल्यान वयताना ह्या